बोगस शैक्षणिक सर्टिफिकेटी दिवपी रॅकेट उक्ताडार गोंयभरच्या चौगांक धरले। आतामेरेन खंय 20 जाणांक सर्टिफिकेटी, एक पिवन फेक सर्टिफिकेट लावन एलडीसी। कॅश फॉर जॉबात नवे प्रकरण। बायणाची आवय पूत उमा पाटील आणि शिवम पाटीलाक 2 दिसांची पुलीस कस्टडी। उमा पूजा दीपश्रीचेर आनीक एक केस। जॉब स्कॅमात बीजेपीचे मंत्री आमदार फुडारी चौकशेक सोमार मेरेन जुईज नेमात, नाजाल्यार बीजेपी सरकाराचे स्कॅम घरोघरी दारोदारी, काँग्रेसीची शिटकावणी। म्हापशेच्या 20,000 स्क्वेअर मीटर जमीन हडप प्रकरणात फरारी सुलेमान हाका उर्फ सिद्दकीक लँड ग्रॅब एसआयटीन कर्नाटकांतल्यान उखल्लो। सीबीआय पणजे पाट्यार धाड। एका लाचखोर अतुल वाणीक लाच घेतना धरलो। वाणी झोनल अकाउंट्स ऑफिसात इन्कम टॅक्साचे अकाउंट्स पळयता त्या विभागाक करतालो काम। तमनाराची म्हापशा ते शेल्डेची लायन चार्ज करून कमिशन। लायनीचो बार देत दिवचले 70 सांगे आनी धारबानोड्याक लाव। पुराय पावर लायन इको फ्रेंडली। आणि धारबानोडीच्या 8 ते 9 गावांनी नवे 20 बंधारे बांदपाचो प्लान। 2025 गोंयांत 100 बंधारे, 2026 मेरेन सगळे बंधारे बांदून पुराय WRDचे टार्गेट।